कॅन्डल विथ कॅन्डिडा ही कार्यवळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, कोंकणी पालकार तियात्रांनी भरपूर आमची कलाकारांची उत्पन्न जाल्या ती तुमकां दिसून येता. जावं ते नाट्य कलाकार, जावं तियात्रिस्ट, जावं म्युझिशियन, जावं सिंगर्स, जावं डान्सर्स वा आनी कितें वेगवेगळ्या कोणच्यानी ती रिगलेली आसा. ह्याच निमतान आयज जी कलाकारां तुमचे भेटेक आयलेली आसा ती तुमकां वेता थंयसर मेवता. जावं ती खंयची फंक्सावां, जावं ते वेडिंग्स, जावं ते बर्थडे पार्टीज, जावं आनी कितें तुमी तांकां व्हडा उमेदीन बांदून घेतलेली आसा. ती तुमकां उमेदीन दवरता, तुमच्या तोंडार ती हांसो हाडटा. प्लीज वेलकम द duo of brother and sister in the house, NC Gonsalves along with Alison Gonsalves. येवकार तुमकां. थँक्यू. कशी आसा? Good. फिट अँड फायन सारकी? Yes, fit and fine. चड शोज? होय. ओके, स्टार्ट जाले सीझन. सीझन स्टार्ट होय. रायट. ओके, एनसी बाय सुरवात तूं कडल्यान करूया. हांसत्या तोंडाचे तूं फकत 24 hours मागीर हांसत आसता तोंडार. आनी एक प्लस पॉयंट म्हटल्यार कितें यु नो, एक जेन्ना लोक पळयता तेन्ना पर्सनॅलिटी पळोवनूच यु नो ती लायक तुमचे सगळे अटेन्शन बा ड्रॉ करता पळय ते भाशेन. सो स्ट्रेट अवे वेता हांव तुजी सुरवात जावं सिंगींग सायडीन कशी जाली आनी कित्याक लागून तुका सिंगिंगाक चड आवड जाली? धाकटेपणीसून हांव सिंगर न्हू. ओके, सिंगर न्हू, हांव डान्सर. डान्सर. हांव डान्स पोस्ट करून मामान एक पार्ट सिंगींग कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेवपा लायलो 5th आसतना. चान्न्याची राती फर्स्ट टायम म्हणलें. फर्स्ट येवना, सेकंड येवना, ऑलमोस्ट लास्ट येयलो आसतलें. बरें आसना. आनी कितले वर्साचें आसलें? 5th आहलोलें फर्स्ट टायम सिंगींग केलें तेन्ना. बट डान्सिंग वॉज फॉर एवर माय थिंग. मागीर तेजे उपरांत कोण सजेस्ट केलें, एलिसना बारा एक कांतार म्हण बिश्टें धाकटो असो एक बँड करुया आनी वॉट एवर बिश्टें केलें. एक पार्ट म्हणलें सॉंग, मागीर 1-2 पार्ट आमी ते शोज केले कोणा बारा. एंड फ्रॉम देर ऑन जर्नी स्टार्ट जाली. मागीर दिसलें ओके डान्सिंगूय बी लायक, बट सिंगींग तेच्या चड लायक अशें जालें. आनी मागीर सगळ्यांक सपोर्ट मेळ्ळो आनी मागीर तियात्रांनी थोडेंशें केलें आनी मागीर एलिसना बारा डुओ केलो. मागीर तेन्नासान स्टार्ट जालें. ओके, कितल्या वर्साचें आसलें तूं जेन्ना तुवें तुजी जर्नी स्टार्ट केली? लिवींग असायड तूं ल्हान आहलें पळय तेन्नासान फूल फ्लेज तुजी जर्नी? सो फूल फ्लेज आय वॉज म्हाका दिसता हांव 14 वर्सां आसतना स्टार्ट केलें. 14 years. ओके, बट सिंगर केन्ना नासलें? सारकें म्हळ्यार इस्कुलां आसतना मे बी अरावंड 5th-6th म्हळ्यार आसतलें एक 10 to 11 years. म्हळ्यार प्रोफेशनली एलिसना बारा सिंग करपाक 14-15 years. 14-15. सो आतां कशें दिसता तुजें आपूण सिंगर म्हूण डेवलप जालें तूं ऑलरेडी? सो मातशें थोडीशी फ्रेंड आहाय ती अजून कन्फ्यूज जाय थिंग सद्या कितको जालें काय म्हण. बट एनी वीच वे, बट इट हेल्प्स अ लॉट. जायतें हेल्प करता कित्याक तूं सिंगर डान्सर म्हणटरी तुका बिट्स कोटाय सगळें. सो तुका एक बॅकग्रावंड आसत न्हू. सिंगींग इज समथींग दॅट आय लव टू डू रायट नाव. So you love singing? Yeah. And what about dancing if I ask? I still love it. Compromise करना. Compromise करपा जाय. Alright. Alison बाब, पोलीस सद्याक स्ट्रेट अवे एक प्रश्न येता तुका आनी हो कोणूय विचारतलो तुजे दोळे डिफरंट कित्याक लागला? We want to know. It's matching on your blazer, no doubt. But why? It's a trade secret. Alright. Okay. Let's come talk on your career. तुझी सुरुवात कशी झाली? Similar way, NC भाशेनूय हांवूय नॉट अ सिंगर, नॉट अ म्युझिशियन एट ऑल. Oh my God. हय, हांव भुरगेपणीसून ओन्ली इंटरेस्टेड इन फुटबॉल. सो दीस आनी रातभर हांव फुटबॉल खेळटालो. मे बी कॉलेजी टायमार दिसता म्हाका फर्स्ट टायम हांवें सिंगींग ट्राय केलें, अटेम्प्ट केलें. बिकॉज थोडे फ्रेंड्स आसलेले हू वर इन टू सिंगींग आनी मागीर बेश्टो इन्स्पिरेशन दिसो येयलो आनी हांवें ट्राय केलें सिंगींग. कोणाच्या बरोबर एक रेस्टॉरंटान एक सॉंग कितें म्हणलें दिसता म्हाका आनी सगल्यांनी म्हणलें तुजो टोन बरो सावंड जाता. सांगलें म्हाका खबर ना, म्हाका आयकोंक येना. मागीर दॅट गेव मी सम कायंड ऑफ मोटिवेशन. सो मागीर हांवें कितें केलें, आय स्टार्टेड लर्निंग द गिटार. दीस वॉज वेन आय वॉज इन कॉलेजी टायमाक. तेज्या पयलीं केन्ना इंट्रस्टेडूय आसना म्हणजे सिंगींग करपाक. म्युजीक ऑब्वियसली वी वर ऑल लिसनींग टू म्युजीक. आमगे घरान पासून दिसान रात म्युजीकूच चलता आयकपाक.
इज इट समथिंग तुमच्या फॅमिली बॅकग्राउंडाक कोण म्युझिशियन सिंगर आनी कितें आहा? तशें कोण ना आमचे म्युझिशियन कोण ना नागे खूब फेमस बट अपार्ट फ्रॉम दॅट आमगे कजन्स आहाय ती सगळी म्युझिक मामा इन हाऊस होल्ड कोण ना कोण ना? मामे दादा दे लव म्युझिक डान्सिंग सिंगिंग आणि आमचे ते घरान ते सीडी प्लेयर्स टेप रिकॉर्डर्स पयलेसून सो आमी म्युझिक आयकोनूच येयलें बरें म्युझिक आयकोन येयलें ताका लागून ते इन्स्पिरेशन मस्ट हॅव बीन ऑलरेडी इन द बॅक ऑफ द मायंड Correct. कळ्ळें तुका न्हू सो या दॅट्स हाऊ फूल इट फ्लेज स्टार्टेड तुजो स्टार्ट केन्ना जालो? फूल फ्लेज्ड सो कॉलेज आसतना हांवें स्टार्ट केलें शिकपाक आनी एक मे बी लायक एक वर्सान एक थोडे तेंप हांव गिटार क्लासिसाकूय गेलो कांय शिकोंक ना कांय शिकोंक ना कित्याक ते एजीचेर लायक आय वॉज ऑलरेडी अ टीनेजर न्हू सो ते एजीचेर तुका ते दो रे मी फा एवरी डे करपाक टायम ना ओके सो तो एक म्हयनो पळय तेंच शिकून मागीर बेजार येयलो सारको मागीर काडलो आनी युट्यूबार गेलो आनी मागीर तेजेर आनी गिटार शिकलो रायट वेल डन सो 2 वर्सांनी मागीर स्टार्ट केलें सो प्रॉब्ली इन माय कॉलेज इयर्स मे बी आय वॉज लायक 15-16 ओके यू स्टार्टेड अलोन और अलोंग विथ योर सिस्टर तुम बाराबोन सान तुम क्लिक जाली or it ना was in later half? So singing professionally, I think we started together. प्रोफेशनली मे बी टुगेदर ना जाल्यार ना बाथरूमात तो सेपरेट हाऊस. Next question आसतलो तो, but till then, is it something that you guys are like singers by fluke or something? See, I cannot deny that it is a God-given talent. या देवान म्हळ्यार रेकग्नायज जावपा बरो तेम गेलो लोकांक सांगून पडटा. आनीक जायतो प्रॅक्टीस लॉट ऑफ टायम टू प्रॅक्टीस एवरी डे लायक आवर्स ऑफ प्रॅक्टीस सो ट्रेनिंग प्लस टॅलंट ऑल्सो Alright. पयलीं सद्या तुमचे एन्चांटर्स म्हणून दुओ बँड देन आफ्टरवर्ड यू ऑल स्विच्ड ऑन ऑफ टू लायक ब्लॅक सफायर ओ हाव वॉज इट पयलीं तुमचे स्टार्ट बँडा दुओ बँडासा स्टार्ट जालें हय सो स्टार्टिंगाक एक्चुअली नॉट डुओ त्रिओ आहलोली आमी हांव एनसी हय हांव एनसी आनी एक नेबर आहलोलो सो आय कुडंट प्ले द कीबोर्ड सो म्हाका आनी डुओ कोत्ता जाल्यार कीबोर्ड जावप इम्पॉर्टंट न्हू सो आमचो एक थर्ड मेंबर आहलोलो नेबर क्लिफ्टन तेजे बरोबर आमी ट्रिओ स्टार्ट केल्लो ओके सो आमी हॉटेलांनी बी शो करताली विकली बेजीस पयलें मातशें पांय पडलें लोकांच्या शो दिव म्हूण मागीर आमकां टायम आसूं ना लोकांक शो दिवपाक सो जर्नी तशी जाली ती स्टार्ट सो हाव इज इट नाव आतां जरी तो नदर मारीत जाल्यार तुमच्या बँडाचेर आनी तुमचें कितें केलां तें तुमकां लायक यू ऑल हॅव अचीव्ड इट Yes, so transition was very smooth. So we were in the duo, right, for a very long period of time. So Clifton मागीर तो तेगे further studies करपाक गेलो मागीर हांव आनी एलिसन उरलीं. Then we were full. आम दीस आसनालो लायक घरा कडेन आमगे फॅमिली देखून आमकां इंचान प्लॅन कोत्ताली and we felt very professional. So तें बरें आहलोलें म्हळ्यार दॅट यू नो आय ऑलवेज लायक द स्टेज अ लिटल मोर आनी डुओ बी केलें कित्याक ते कोणसो मेळ न्हू Correct. स्टेज मेळना लायक यू नो यू डोंट गेट दॅट फ्रंट स्टेज वेर यू कॅन मेक पीपल डान्स ऑन योर ट्यून डुओनूय जायतें केलें तसलें बट एक वेडींग सीन आमकांय बी अशें कशें नाचोवपा जाय सो देन वी गॉट अप ऑफ द आय मीन गॉट इन टू द आयडिया ऑफ हॅविंग अ बँड वी वर डिस्कसिंग फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम एक्चुअली जायतो ब्लूमिंग नाव बँड जरी तर हांव विचारीत जाल्यार तुमच्या बँडाचे लायक हाव इज इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स गोईंग रियली गुड रायट टू मेनी शोज yes way too many shows ओके टेल मी समथींग जायतीं जाणां यू नो न्यू कमर स्पेशली इफ आय जर तर हांव म्हणत जाल्यार बँड कोत्ता फॉर्म कोत्ता बट इन अ वे ती लायक फाटीं उरता वो कितें कांय समजना बट इफ जोरी तर एक स्टेबल जोरी तर तुका बँडान करियर करपाक जाय जाल्यार जर तर हांव तुमचे लागीं विचारीत जाल्यार करियर तुमच्या आनी बँडान करूंक जाता येस of course for course. sure you can do So full-time musician जावपा जाता or you can if not a band then there are so many other options in terms of singing itself playback singer जावपा जाता you can be a songwriter lyricist there are endless possibilities but आमी कितें जाणटो गोंयांक एक तें थिंकींग आसता सिंगरू आनी कितें काम कोत्ता आनी कितें कोत्ता वेरी ट्रू वेरी ट्रू प्रोफेशनली दिसा कितें कितें कोत्ता कोत्ता तियात्रिसू मागीर म्हणा दिसा कितें कोत्ता करेक्ट सो यू नो आय थिंक मातशें थिंगाय लोकांगे थिंकींग मातशें चेंज जालें दॅट दीस इज एक्चुअली अ प्रोफेशन वी एंड टू बी ऑनस्ट हांव प्रोफेशनली आनी कितें काम कोन्न हें दिवंक केलें जाल्यार आय थिंक आय अर्न वे मोर मनी हियर करेक्ट देन आय वॉज अर्निंग एल्सवेर सो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप
जस्ट दॅट तुगे फूल फ्लेज काडीज आनी मन तितून आसपा जाय. Yes. यू शूड नॉट बी डुईंग इट फॉर मनी, यू शूड बी डुईंग इट फॉर अदर्स टू एन्जॉय इट. एंटरटेनमेंट न्हू, सो तें नांव तेश करून हा न्हू. करेक्ट. तुमी आयज पासून जावं खंयसर खंयच्या देशांनी पावल्यात, जावं ते शो वाजोवपाक वो परफॉर्मन्स दिवपाक, आनी कितें लोकांचें अप्रिसिएशन मेळटा तुमकां? सद्या आमी इन इंडिया इटसेल्फ आमी मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीजान पावले. जयपूर, मुंबय, बँगलोर, चेन्नई, सगळ्यान इंडियान भोंवले. आउटसायड इंडिया आमी आतां रिसंटली UK टूर केला. सो वी परफॉर्मड इन लंडन, स्विंडन, मागीर इवन स्कॉटलंड, एडिनब्रा. सो लोकांचो आउटसायड इंडिया लोकांचो जो एप्रिसिएशन आसता न्हू कोंकणी म्युजिकाक इज ऑन अ डिफरंट लेवल. बिकॉज म्हाका दिसता ती सारकी आशेन आसता कोंकणी आयकपाक. सो दॅट इज अनमॅच्ड. इन गोंया आसता एप्रिसिएशन फॉर कोंकणी, बट over there it is something else because they are craving for it. तें सोदां शीतकोड खायलें जाल्यार मागीर सांगता केन्ना जाय तें बनायलें जाल्यार बोल्ला आतां इट्स लायक. वॉट अबाउट जायती वेडिंग्स तुमी वाचता आनी नॉन कॅथलिक्साची वेडिंग्स वाचता, कितें डिफरन्स मेळटा तुमकां? बिकॉज एवरी टायम गोवन वेडिंग आसताच तें नो डावट, बट जेन्ना तुमी भायले जावं नॉन कॅथलिक्साची वाचता आनी तेंकाय तो क्रेज आसता, लायक दे वॉन्ट दॅट सिंगींग, लायक वॉट आर द सॉंग्स दे डिमांड आनी कशे भाशेन तुमी कितले एन्जॉय करता तेंच्या बरोबर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स. सो कितें न्यू कितें चोवपा मेळटा न्हू, दॅट इज समथींग आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो आमी जायती हिंदू वेडिंग्स केली ऑर नॉन कॅथलीक वेडिंग्स केली, आनी नॉट जस्ट गोवन बट इंडियन वेडिंग्स एज वेल. तेंगे तो कल्चर ओ तेंगे तो प्रथा आसता, सिस्टम आसता न्हू, तो चोवपा सारको. एंड दॅट इज आय थिंक वी आर व्हेरी थँकफूल टू म्युजीक फॉर दॅट. इफ नॉट म्युजीक ना कोण आपयतालो तेचो काज. आनी एक प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय. हाटी तुमी जायती कवर वर्जन्स काडली, जावं जायती न्यू सॉंग्स काडले, युट्यूबाचेरूय जायती तुमी गाजलेली आसा, बट तितूंतले एक मोग सासणाचो. एंड वेन यू सी दॅट, जेन्ना तूं स्टार्टींग पळयता न्हू, इट्स लायक एल्डरली कपल. सो ती दुसरे तो कॉन्सेप्ट कोणाचो? क्वेश्चन मार्क. दोगांयचो? Probably 50-50. maybe anikui log involved Ani, asa. zaito. Anikui, my wife is involved. Even the people who were shooting are involved. So zaito jana Hey, to wife effort. is involved. You are married? Hoy. Ouch, kind of. Alright, reveal केला आहे. Alright, anyways, just coming back to your मोग सासणाचो, what it is, like कित्या लागून तो concept तुमी हे केला? So जेन्ना हांव ते song बरयतालो, I was actually thinking about my parents itself, because they are like a perfect example, like how kitkun like sogle all the difficulties in life still sticking together. And so they were one of the inspirations, and we are surrounded by a lot of couples that are like perfect examples of mog kitkun sustain korun make it forever sasnacho. Can you sing at least 2 lines for our audience of the same? We can try. Alright. Karzania mokto asarigon chidnan tuja monan banla yegon ज्यासारखे सोबीत रूप तुझे उत्सांबोड करता काळीज मन मोजे काळजान मोजा तुज्या खातीर मुखेलीन जावचो ना उणो सगलो संवसार सोरो येता मोग आमचो सोरो नेजो. Alright, well done. उरलेले हाती युट्यूबाचेर Okay, मागीर पळोवपाचें. Alright, the way you all sing, like जेन्ना तुम्ही कांतारा म्हणटा, even on stage, एक डिफरंट फिलिंग आसता, एक डिफरंट एनर्जी आसता. जाल्यार हे कित्याक लागून आनी कोहे तुमकां इतलो दॅट पावर, हाव डू यू ऑल मॅनेज टू गेट इट, आनी कशे भाशेन? इट्स लायक फायर ऑन स्टेज वेन यू ऑल परफॉर्म. सो एलिसनान न्हू म्हाका एक पार्टी आय यूज टू सिंग बिफोर न्हू, आनी हांव बिश्टें नाचोन म्हणटालें. सो ही टोल्ड मी वन्स पर्टिक्युलर सॉंग, लव सॉंग तें. If you don't feel it, the emotion, it won't show. Correct. So you have to feel whatever you are singing. So I kept that in mind, and आता whatever I'm singing, so I think I sing it from my heart, and I imagine people. You think you do it actually. So there have been so many times that I actually cried on the stage. Itule tu emotional, you go inside that song so much.
मागीर तुका तें एंड मेनी टायम्स वी हॅव लायक आनी एक पाट कितें आसता लोक तो लायक द लव दॅट यू सी सारको तो ओवरवेलमींग जायना एंड यू फील लायक क्रायंग. Alright, what are your future plans? Future, there is a lot of music coming from us. आमी आतां ट्राय करता with the band also to incorporate and get out. जायती आमची कोंकणी songs येवपाय and we are also trying to do mix of Konkani English and also English so that we have a diverse crowd. Alright, a message from you guys for our audience or कोणी upcoming musicians, singers तुमचे भशेन जावंक शकता सोदता तांकां तुमच्या तोंडांतल्यान एक message कितें दिवंक सोदता? Any- डोंट गिव अप लोक जाय तो सांगतलो एक कानान आयकपाचें दुसऱ्या कानान भायर मारपाचें मागीर मामा सांगून आमकां. Correct, very true. Respect people's opinion but believe in yourself and don't stop practicing, keep practicing because that's what makes you perfect or if not perfect gets you closer to perfection. Alright, straight from your heart. Yes. Okay, now आता वेळ पिड्यार करची न्हू because there are lots जायते गेमी आमचे येवपाचे आसा and the most funniest and trickiest part is rapid fire round. Before that, I'm going to play something with you all called as Think Fast. So I'm ready for it. Yes. Alright, Think Fast with आमचे singer NC. Are you ready? I don't have a choice. Okay, you need to be very quick. चितो आपणा जें कितें तुज्या मदीं येता तें तुवें सांगपाचें. तुका जेवणाक लेट कित्याक जालो? मामान रांदून आसतलें पोटेटो चिप्स जर्मन वर्ड कितें? तेका नांव ब्रेड पडूंक कसो दिसता? बरो दिसता. स्माइल करीन आसतना हांस. ओके, लोवू सवका जायेन तुजो डार्कस्ट सिक्रेट सांग. तें प्रायवेट. ऑलराइट, एलिसन तुवें म्हजो टूथपेस्ट कित्याक हाडलो? मुगे कावा आसलो. What rhymes with umbrella? Come on man. Alright, वर्ल्डलायन बॉब मारून खंयच्या एका व्हेजिटेबलाचें नांव सांग. Papaya is not a vegetable. I said it's not a vegetable. I said fruit. Alright, नुस्तीं स्वर्गार कित्याक वेता? Because they die innocent. तुवें कचरो मॅस कित्याक केला? कचरो कित केला? मॅस कित्याक केला? Mess. Come on man. Alright, okay, 1-1. NC, why do you get scared of cockroaches? Because they get scared of me. Okay, listen, what's the coolest toy everyone wants for Christmas? Coolest toy everybody wants for Christmas is Santa Claus. NC, what's in your kitchen? My cat. Listen, why do you love your dentist? Controversial. I don't love my dentist. NC, what does the fruit taste like? What does the fruit taste like? Fruit. फ्रुटा आनी कसो टेस्ट आसा फ्रुटा भाशेन. What is the worst smell? Smell? Overused socks. NC, give me a compliment. You're very pretty. एक insult कर, माका. ना तशें करपाक जायना. How do you say California backwards? मिरर आबले सांग. Alright, well played, yeah. Well done. Okay, another thing. 4 question विचारतले, तुवें फटफट करून एक लाइन कांतार म्हणपाक जाय. Okay, it's a part of Think Fast game. First one, your bathroom song. मोगान पडोन हांव जाली काजार गोरखार मोजो कोपेता सातार भार. Your bathroom song. Selena. Alright, nursery rhyme. Twinkle twinkle little star how I wonder what you are. Ellison. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Okay, तुझे खंयचे इगोजन गायता पळय तें गायन फेवरेट वन. As the river bends for the waters of my soul. Yours? Jesu mozo. Okay, all time favorite wedding song. 1. बारा बोंदो गाय. किती म्हणया? मुळ्या सांगपाचें. सांगपाचें. Oh, okay. Still the one. Okay. म्हाका दिसता I have too many options. So, video rampant. Video competition धरला प्राइज हा. Ay. म्हाका खबर ना प्राइज Or खबर. tell me one thing. Round काबारो. One question विचारपाक सोदता हांव. तुमचे मध्ये झगडटा कोण लायक हो जरी तो तुका लायक जायना डिसिजन तुजे एक सॉंग सिलेक्शन जायना जाल्यार आमी न्हू भुरगेपण आसा
प्रोफेशनल MMA फायटर्स लोग No, एकामुका एकमुका सारको फ्रॉम चाइल्डहुड. All right. Ready for the rapid fire round? sure. All right. All right. Rapid fire round with Amcha by NC. Home cooked meal or restaurant? Home cooked. Instagram or Snapchat? Instagram. What's the weirdest food combination you enjoy? Pepsi and ice cream. What? You Pepsi. you understand? Okay. Google and search केलेले last कितने दिवे? Lupasa meaning. Okay. Have you ever had you won't believe what happened moment? Yes, many. Okay. Describe the place you consider your favorite spot for relaxation and reflection. Anything where there is my cat. Okay. Your cat's name? A precious Pinto. Okay. What is one thing you regret spending money on? Hey, no. Hidden talent कोणचा तुझं? कोणा हुच्या मात्र आपयता. Okay. Do you sleep with stuffed animals? No, I have a cat. Would you rather sleep in late or take a long nap midday? No. I sleep in late. Okay. Go to karaoke song hunche. Go top of the world. Okay. What do you think the meaning of life is? The meaning of our life is to be happy. Okay. What stranger do you still think about sometimes? Stranger तो अजून चिंता तो. चोपाचो जे I mean तुका सांगपाचो कोणतो Okay. हें सांगूं येना. Okay. Describe your brother in 3 words. Only 3 words. बरें सांगपाचें. No. I'll be honest. Unlike other men, Allison is very emotional One. and he is very open about it. Two. So, very good. and Manu one. Second, he is very compassionate 2. towards animals Okay. 3. and human beings. And 3, like, okay, I have to say it. He's very handsome. And my muko inza dialogue single आगा है so I don't like. नाही that. सांगले already. ते कट करपा आता. तर चोड राग केन्ना येता? तेजो मामा ताका सपोर्ट करता दोना सदांच. Alright, well played. I feel opposite actually. तुझो favorite month कोणचो? December. Who do you text the most? My wife. Last vacation तू खंय गेलोलो? Thailand. Okay. Yeah, Thailand. Alright. With the wife and friends and family. I'm Not smiling alone. because it Not was my alone. last vacation. Oh, is it? Okay. 12 को गेले. Alright. One subject which you like to learn more about. Music. Okay. What is your favorite thing to do in the summertime? I love to go to the beach and have a beer. कित्याक summertime. Correct. Alright. केन्ना तरी तुवें एक कांतार कोणाक बरयला? Oi. Okay. Which dish do you cook the best? I actually make scrambled eggs really well. What a dish, man. Yeah, I learned it from Gordon Ramsay. Boy. Alright, okay. What is the punchline to your favorite joke? मुगे jokes सगळे PJs there. चडशे मातशे you need a high intellect level to understand. What was one before and after in your life? What was? One before and one after in your life. मागीर कितें जाला? जे पयलीं जालेलें आनी मागीर Your hair before and after. Okay. My hairstyle before and after is like drastic difference. I've seen it. Yeah. ना तू ना तू चल ना. I didn't see it. ना. तू तू ओळखपा ना बसून. ओय कोण काय म्हणतो? तेरे नामात सलमान खान. Inspired by John Abraham. Right. Would you want to hear harsh truth even if it was unflattering? Yes. All the time. Okay. What is the सांग पाय lesson? तुका? ना काही ना. What is the lesson that took you a long time to learn? Lesson that took me. There is nothing called as perfection. Perfection हाटी धांवता म्हणल्यार ते मेळ्ळें म्हणटकच तूं म्हणटा आनी कितें परफेक्ट जातलें. Correct. Describe your sister in 3 words. Your turn now. Oh. Okay. Talented. 1. Like I'll explain that. No. Just give me 1 word. Talented, humble, 2. I think very down to earth. Right. Okay. True it is. Yeah. Do you wake up long before you work or right before you start working? So that's तू कोण सांगेल त्यांचा You just
बिकॉज हांव मातशें लेट न्हिदता Right. लेट म्हळ्यार 5 हांवें सकाळीं आनी उठोत केदो तें उठोता सोमतो लंच टायम Okay. Music or silence? म्युजीक Guitar or piano? Oh, tough. I started with guitar, but I now play piano. But I still love the guitar. All right. Well played. Yeah. Well done. Thank you. Okay. Last round is read my lips. All right. Read my lips with Amche NC and Ellison. Ready? Yes. Okay. Chitkar. Read it. Okay. Your time starts now. दिवाली Lip sync. दी आवस किती आवस Actions. Anything. You just have 30 seconds. What? Dio. Dio. Di. sorry Diwali. Okay. Diwali. Dio. Diwali Dio. Say it. दिवाळीक आकाश दिवे पेटयल्यात असं सॉरी आकाश माव कोणा सांगता Second one. Ready? And your time starts now. Dudu. Combo. Kukuruku. Kudun combo. Rodlo. Come and साथ गाड़ लो. Kudun combo. Rotta. Correct. Okay. Last one. Okay. All right. Oh. Last Good. one. And your time starts now. Duo. Singing. आमगे song मोग सासनाचो. सासनाचो. एकवट. सांगात सासनाचो. Correct, man. All right. आता आमी shift करपा पडटले. Okay. All right. Read my lips. Are you all ready? Yes. Okay. Ellison. And your time starts now. तोंड बंद कोनो गोडू स्माइल दान तोंड दान दाखोय बोर्ड मार तोंड बंद हास तोंड बंद कोन आसना का तोंड बंद कर आणि आस. Oh, but I was close. Oh, You were close. Second one. passing marks. 35. And your time starts now. फाल्यां काडीजू हार्ट चेंज माय हार्ट Yes. Correct. All right. Last one. तोंड आले मेरे माकोट मेरे कोटा माకు కూడా సున్నా तोंड आले ఆ యాక్టింగ్ కొందా వేదా Your time starts now. రేందేర్ మాడా చోడ్లో Hey, lip sync, man. ಮತ್ತೆ काय कोई नानु हाँ రేందేర్ మాడా చోడ్లో Come on, man. Lip sync only. अरे कोरे टाइम है आहे की बाबा रेंदेर किती सांगतो गिव अप रेंदेर माडा रेंदेर माडार चोडलो Hey, cheating केला तुम्ही ते काय कोई नागो हाँ What do you mean ऐकू येईना? ऐक का ना म्युझिक आहे ना हाँ आणि ते game मध्ये करेक्ट झालं करेक्ट पण सांगाय
ऑलराइट, इट्स टाइम टू से गुड बाय. आदियोस. तुमकां दोगांयकूय काडटना देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो मोलादीक वेळ काडून तुमी हांगासर आयली आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाकात घेवंक म्हूण काल जनतान दोगांयकूय देव बरें करूं. Thank you for having us. येस, आनीक चोड बरो रावंड केले म्हूण चोड आसले म्हूण ही एक ल्हानशी भेट प्रुडंट मिडियाच्या नांवान एलिसन बाबी तुका देव बरें करूं. आनी एनसी बाय. थँक्यू व्हेरी मच. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यबोल पळयतल्यांक चोडान चोड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड With Candida. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.